असोसिएशनान आमी आमच्या ऑनरेबल MLA बापदाजी सालकाराक आमी आमंत्रण दिलें आपयलें आनी इमिजिएटली ताणें आमकां सांगलें. इवन दिल्ली आसतना फोन केलो ताका, हांवें हिंगसान फोन केलो तेन्ना दिल्ली आसलो. ताणें म्हाका सांगलें की बाबा आपूण सॅटर्डे आपूण विजीट करता. आनी एज तो आमचो MLA म्हणटकूच ही जावन आसा एक जबाबदारी आनी ड्युटी आमची. एज आमी प्रेसिडेंट ऑफ गोवा फिशींग बोट ओनर्स असोसिएशन म्हणटकूच आमी ह्या वास्कोचे प्रॉब्लेम त्याचे मुगले घालचे आनी ताका ते सांगचे हें आमचें एक डिसिजन जालें. सो ह्या कारणा लागून आमी ताका आमच्या ऑनरेबल MLA बाबदाजीक आमी ह्या आमच्या फिशींग जेटीचेर आपयलें आनी आपोवन आमी ताकडे सगळे प्रॉब्लेम आमी सांगले. जेन्ना हे प्रॉब्लेम जेन्ना हे जेटीचेर येयले म्हणटकूच हे आमचे प्रॉब्लेम गावता. आतां फायनली म्हणटा ते सगळे कडेन जेटी आहाय, आख्या गोंयांत जेटी आहाय, पूण हिंगाच जेटी आमकां एक जेटी प्रॉपर जेटी म्हणटा ती ना. ही 50 वर्सां जालीं. आमकां ही एक टेम्पररी एक फिशींग जेटी अशी कशी न्हू, टेम्पररी आमकां एक रिलीफ दिल्लो की हेजेर हिंगा नुस्तें काडून दिवचें. तेन्ना बोट्यो आसल्यो आमच्यो ल्हान, सामक्यो लाकडाच्यो बोट्यो ल्हान. आतां डबल बोट्यो जाल्या, व्हडल्यो जाल्या. सो फायनली हो लुगार आमकां पावना. आनी आतां म्हणटा त्यो आमच्यो बोट्यो म्हणटा त्यो हिंगा 100 and 220 सुमार बोट्यो आहा. जेन्ना फीश घेवन येयल्या म्हणटकच ह्या फिशींग जेटीचेर जेन्ना हाली लॉंग सायड करपा जाता 10 ते 12 बोट्यो लॉंग सायड करपा जाता. आनी जरी तर सगल्यो बोट्यो येयल्यो तर नुस्त्याक भायर उरता आनी पिड्ड्यार जाता. आज आमकां ह्या फिशींग जेटीर येवपाक आनी रिक्वेस्ट केल्लो आनी आमी आज हांगा येवन जे कितें प्रॉब्लेम्स आसा तांचे ताणें आमकां एक्सप्लेन केलें. आनी पळयतकूच खूब वायट अवस्थेन ही फिशींग जेट्टी आसा आनी हो तांचो जी मागणी आसा ती खूब तेंप जाली अशीच उरल्या. आनी ही अशी आशिल्ल्या कारणान आमचे बोटकार भावांच्यो बोटी डॅमेज जाता, नुस्तें एक एकदां पिड्ड्यार जाता भायर उरलेल्या कारणान. सो सगळे हे प्रॉब्लेम्स आसतना खंय तरी तांणी सोल्युशन हाजेर काडचें म्हणून एक आमकां एक रिक्वेस्ट केल्लो आनी त्या रिक्वेस्टाक मान दिवन आमी आयिल्ले. आमी सगळे तांचे प्रॉब्लेम्स पळयले आनी आमी तांकां एश्युरन्स दिलां की हे तांचे जितले प्रॉब्लेम्स आसा ते आमी गव्हर्मेंटा कडेन पावोवन हाजे भितर 100% सोल्युशन हे आमी काडटलेच. आनी आमकांय आमच्या CMचेर एक फेथ आसा, तो इतलो बरो काम करता. सो आमकां एक विश्वास आसा की हांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा, हांचे जे डिमांड्स आसा, मागण्यो आसा त्यो 100% पूर्ण जातल्यो. आनी ताच्या खातीर आमी आतां एक CMकूय मेळपा आसा, CM कडेन अपॉयंटमेंट घेवपा आसा आनी ताकाय मेळपा आसा. मागीर फिशरीज मिनिस्टर आमचो आसा निलकंठ सर, ताकाय मेळपा आसा आनी तांकांय कानार ह्यो घालून कितें तरी ह्या भावां खातीर. कित्याक हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार तुमी रस्तो पळयल्यार जाल्यार सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयलें जाल्यार सामकें वायट अवस्थेन आसा. आनी म्हाका दिसता 100% ह्या एक 2 वर्सां भितर तरी कितें तरी हांगा इम्प्रूवमेंट आमी घडोवन हाडटले. हांच्या सगळ्या आदाराचेर म्हाका इतलेंच सांगून दिसता.